सो फ्रेंड्स आता आमी येयल्या रॉक गार्डनान. ओके म्युझियम पण जाले आमचे. सो आता आमी येयल्या रॉक गार्डनान. हिंगासर तरी मातशी सावळी हा, थिंगा सारखे खूब वत हे सायडीन. बीच हांगा दाखयता तुमकां लागींसान. पळयता वचोंक मेवता जाल्यार म्हणजे थिंगासर आयल्यान आय थिंक बंद केला नेट घालून अशें दिसता. हय नेट घालून बंद केलें. पळयता म्हाका शूट करूंक मेवता जाल्यार शूट करता आनी तुमकां दाखयता. ओके बरें आसा सामकें हांगासर. सेम हा, चेंजीस कांय ना. आमी पयलीं येयल्ली पळय तशेंच हा. लायक 3 years बॅक येयल्ली आमी. 3 years बॅक येयल्ली पळय तेन्ना हेंच आहलें. चेंजीस कांय जावंक ना. हालीं म्हणटा पळय तें नोंदणी मात येयल्ली हा. पावस पडटा न्हू, पावस म्हणजे पावस पडला बी आसतलो. सो ती नोंदणी येयल्ली हा. सो आतां फुडें वयता ते सायडीन. थिंगा पासून फुडें पासून आहा तें न्हू. सो तेका लागून पळयता थोडे थोडे शूट करता आनी तुमची शेअर करता की आमकां पत्ती घरा पावंक जाय. मिन्स आमी गोंया येवपाची आतां. सो तेका लागून आमकां मागीर फुडली आमची जर्नी कंटिन्यू करूंक जाय न्हू, तेका लागून. ओके सो फुडें वयता, शूट करूंक मेळ्ळें कितें जाल्यार शूट करता आनी पळयता तुमची शेअर करता. ओके सो चलो फुडें या. फोटो शूट चलता पायचे आनी पुताचे. थिंगासर या. बरी पप्पल फुलां जाल्या पळय थिंगाय हा. थिंगाय हा फुडें फुडें. पण थिंगासर हांव वचपाचें बट थिंगा कांट्याची झाडां आहाय पळय. लोजी हा, टच मी नॉट. सो फ्रेंड्स हिंगासर कोणूय विजीट करूंक सोदता न्हू जाल्यार म्हाका दिसता बेस्ट टायम हिंगासर विजीट करपाक आय थिंक डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील. कित्याक आनी मे बीन आसतलो. बिकॉज आमी लास्ट टायम म्हणजे 3 years बॅक येयल्ली पळय तेन्ना आमी येयल्ली मंथ ऑफ एप्रिलान आनी हिंगासर सगळें क्लीन आहलें. ओके आतां हिंगासर कितें जालां, सगळी नोंदणी येयल्या आनी ते सायडीन फुडें आनी वचोंक आमकां मेळोंक ना. थिंगा फुडें पासून आहात एक्चुली थिंगा फुडें. ओके थिंगा आनी फुडें वचोंक आमकां मेळोंक ना कित्याक थिंगा नोंदणी जाल्ली आहा. सो तेका लागून कित्याक क्लीन करूंक ना ते पळय आजून. सगळें हें आहा, नोंदणी येयल्लीच आहा सगळें. सो तेका लागून
सो फ्रेंड्स आमचे न्हू रॉक गार्डन पळोवन जालें ओके. आनी हे पळय हेका पळय पायन विचून येयला हे मेवलेत गो हां मेवले ते पायन दिसता पायन झाडां आहा न्ही हांगासर. सो तेजी कितें क्रिएटिविटी करपाक मेळटा न्हू. सो ताका लागून ते थोडे कलेक्ट करता. सो पयलें टायर्ड जालीं थिंगासोन येता बी म्हटलें की ती सगळीं हें आहा चोल ते वाटेक टाचमिनट झाडां लोजेची हें म्हणटात लोजेची झाडां. सो ती हा सगळीं चलोंकूच मेळना सारकें ओके. सो हिंगासर आतां भायर सोदता थंयसर लंच करतली ऑन वे आनी ताचे उपरांत डायरेक्ट घरा ओके. सो म्हाका दिसता हांव म्हजो ब्लॉग हिंगासरूच एंड कोत्ता ओके. कित्याक आनी फुडें काय आमी खंयसर प्लेसीर बी वयची ना. सो हांव तुमकां मागीर नॅक्स्ट म्हज्या ब्लॉगान मेवता दॅट इज फाल्यांच्या ब्लॉगान ओके. सो आतां भायर सरता हिंगासर आमकां गोरमी बी जाली सो ताका लागून ओके. सो चलो हा व्हिडिओ एंड कोत्ता. इफ तुमकां लायक जाला जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा ओके. थोडेशे फोटोज बी क्लिक कोत्ता एंट्रन्साक थिंगासर आनी मागीर हिंगासर भायर सरता आमी ओके. चलो That's been on the